Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to perform this show for you guys in the Playhouse Theatre. On behalf of Crew Club and Crew, I would like to thank the Azura Executive Committee and management for allotting this auditorium. Also, a big thanks to the cruise director Neil Oliver, production manager Anton Mountain, all DPM, stage team, the whole production team. This show will never take place without the cast and the musician. A special thanks to Imo after being a Hungarian. He took challenge to play foreign show. And also DPM John Michael for accepting a special role even though he don't understand the language. Also can't forget Crew Club Chairman Olavo for giving me support from beginning to the end. And a big thank for all of you coming and making this show a big success. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता आनी कोंकणी माचयेक आनी भाशेक नमस्कार करून तियात्र हें गोंयचें दायज हो गोंयकारांक उगडास करून हांव म्हजो शो गोंयच्या उदरगतीक गोंयच्या मंत्र्यांक आनी गोंयच्या लोकांक भेटयता. सजमता हो शो पळोवन गोंयचो लोक आपले दोळे उगडटले आनी गिन्यानार उजवाड हाडून एक बरो नवो सरकार घडोवन खरेंच गोंयचें सुदारप कोत्तले म्हणून जोकी जॅक आनी ताचे सांगाती सुरू कोत्तात कोण घेता वळख. संसार बदलला मतलबी मनीस कोण विसरला गोडवांकूय बोलला आपस्वार्थी जाला कोणूय उरो कोणूय मरो म्हाका तुका कित्याक कळला अशें एक मनीस जोरूय म्हणोंक लागलो तो संसाराचो शेवट कितें जाय ताचो विचार कर मरण खंय येताली पण जालेल्या पोरी चोर तूं आनी हांव रावोंक येवंक ना हें जमोतीन दवर सदांचा पावतलो लोकांक सोडून हांव आयलो शेवटाक मोत्री जालो तूं रे कोण ना वो कोणा दुडवा शिवाय कोणूच नाका मोतरी चोर जाणा जावं परत निवडून हाडीत त्या मोतऱ्याची पाकां फुलतेली जाल्ल्या पोरी तसोच एक मोटरी देसाक नाडूंक लागलो तर देसाचो कितें फुडार जायत खोर्जेनी आळको बेरो जायनाका चिंतून पळे उगडून दोळे उपरान रडो नाका आयज गोडव्याच्या रुपान बऱ्याक सांगता तुका मोतऱ्यांक बुलोन फोटो नाका चिंतून वत तोरा लोका इतलें पोरचेक सांगलें तो आदल्या मोतऱ्यांक उलतालो
निवडून हाडून त्या मोतऱ्याक वर्सां दितात हो तियाक पळोवंक घरा वेता तोरूय गिन्यानार काडो शेकी बोबाड मात्ता पालकार कोण घेता उडो पालकार बोबाव मात्ता शेकी कोण घेता उडो खरेंच देव रोचणार देव पोसणार देवान हो संवसार रचला देवान साबार तरेची मनजात रचला आणि शेवटाक देवान आपल्याच तरेचो मनशाक रचला देव दितल्याक पोटभर दीत रावता आणि निराशी कोत्तल्याक शिताच्या निसाक पासून निराशी कोत्ता देवाचो गुड देवूच जाणा पळयात मातयेचें आयदन रचतल्या कुमाराक पुराय अधिकार आसा आपल्याक जाय तो आकार दिवन तें आयदन रचोवंक त्याच परीन देवान आपलो होप आपल्या मुठींत दवरला नातर पळयात म्हज्या गोरखानीक गावचीतूच तुवें सारकी आसली डॅडी बाय डॅडी देवाचेर विस्वास दवर देवाच्यान घडोवना अशें ह्या संवसारान कांयच ना म्हाका पुराय विस्वास आसा डॅडी मामी बरी जातेली म्हणून बाय म्हाकाय विस्वास आसा बाय पूण विस्वास दवरून आमी हात पांघरून रावले म्हणून कांय एक जायना बाय देखून बाय आमी देवा लागीं मागूंकूच जाय आनी वावरूंकूच जाय बाय डॅडी देव आमचे मामीक हात लायतलो आनी दोतोराच्या इलाजान म्हजी मामी बरी जातेली म्हूण म्हाका पुराय खात्री आसा तूं तुज्या काळजाक गोड धीर घे डॅडी बाय खरेंच बाय तुज्या सारकी धूव मेळोंक हांव नशिबोत बाय हांव नशिबोत डॉक्टर खरेंच तुका हांवें पयलेंच सांगलें तुजे बायलेची परिस्थिती मातशी गंभीर आसाय म्हणून डॉक्टर तूं कितें म्हणूंक सोदता डॉक्टर कोणेक ती वाचूंकूय येता वा मरोंकूय येता पूण आमी प्रोत घेतले तिका साळवार करूंक आनी एक खातीर आमकां बेंगलोरसान स्पेशल डॉक्टर हाडचे पडटले आनी ताका खर्चूय जातलो सुमार कितलो खर्च जातलो डॉक्टर म्हाका दिसता 4 ते 5 लाख 4 ते 5 लाख डॉक्टर डोंट वरी डॉक्टर यू गो हे डॉक्टर तूं ऑपरेशनाची तयारी कर हांव तुजे सगळे डुडू फारीक करतलो डॉक्टर पूण डॉक्टर हांव तुज्या लागीं हात जोडून एकूच वस्त मागता डॉक्टर गोट्टा जाल्यार म्हज्या गोरकारीक साल्वार कर न्हय म्हज्या पासो डॉक्टर पूण ह्या म्हज्या दुयेच्या पासत कित्याक डॉक्टर हांव ल्हानूच आसतना म्हजी माय पाय सोंपोन हांवें अनाथपण भोगला तोचलेच अनाथपण ह्या म्हज्या दुयेन भोगलेलें म्हाका नाका डॉक्टर देखून हांव तुज्या लागीं मागता डॉक्टर प्लीज डॉक्टर म्हज्या गोरकानीक साल्वार कर डॉक्टर म्हज्या गोरकानीक साल्वार कर प्लीज डॉक्टर म्हज्या गोरकानीक साल्वार कर फाटूर आय ट्राय माय बेस्ट पूण तुका एडवान्स पे पयलें करचें पडटलें इज दॅट ओके विथ यू डॉक्टर I'll pay your bill advance doctor I'll pay your bill doctor I'll pay your bill थँक यू आर्टूर okay doctor डॅडी bye डॅडी bye इतले सगळं टुडू तूं कोयतान म्हूण हाडटलोय डॅडी बाय बाय म्हज्या लागीं बँकांत थोडे पयशे आसात गो बाय त्या पयशाचे विथड्रॉ करता बँकांतले आनी उपरांत बाय उरलेले पयशाचे हांव बंदोबस्त करतलो बाय हांव बंदोबस्त करतलो डॅडी हेंगे म्हजें भांगर कितें बाय गरज पडल्यार तें वीक डॅडी पूण म्हजे मामीक साल्वार कर डॅडी म्हजे मामीक साल्वार कर बाय हे भांगर आमी थोडे थोडे पयशे एकठांय करून तुज्या काजाराक उपकार केले म्हणून केलेले आनी हे भांगर तूं आयज म्हाका वीक म्हणटाय पयशे तुवें म्हाका वीक म्हणटाय डॅडी मामी आसल्यार असले साबार भांगर आमच्यान करूं येता पूण मामी नासल्यार आमचें जिवीत रितें कशें डॅडी देखून ह्या वेळार ह्या भांगारावन म्हज्या मामीक साल्वार करूंक चड गरजेचें डॅडी चड गरजेचें वय बाय मामीक सालार करूंक चड गरजेचें बाय देखून बाय हांव वचोन पयशांचो अरेंजमेंट करता बाय पूण तितलें म्हणसर तूं मामीच्या बोगलेक राव आनी मामीचो कुयदाद घे बाय हांव रोखडोच येता आनी रोखडोच येता बाय बेगीनूच वच आनी बेगीनूच बरें यो, बाय डॅडी. रोखडोच येता बरें बाय रोखडोच येता दोनया. बाय, रोखडोच येता. तुजे पोतवेक शीम आनी मेर ना तुज्यान मातयेचें भांगार आनी भांगाराची माती एकाच खिणाक करूंक येता दोनया देखून ह्या वेळार हे म्हजे दोनूय हात जोडून हांव तुजे लागीं मागता दोनया म्हजे मामीक साल्वार कर दोनया म्हजे मामीक साल्वार कर
संवसाराच्या रोखडीच मम्मी पावताली तोशीच केन्नाच चुकोय नासतना तिसरा तुका प्रार्थना करताली दोन्या हात जोडून मागता तुजो हात लायन मम्मीक बरी कर Srocnar teu babot wedar Tuce botwe kai zaina sor Tuți mogați o Jesu tu teu bab Tu amzo guor Ami bori cor tu donia Sona tam shako pantor Mami bori cortu donia Sona tamcia copanto Ai sogoi man bagoita San Francisco perat Gesù colgo tumbon lo poi to संसाराच्या terrat Gesù so ia treca sau civiteto ile devak Puto Hispania to sau un curpo e goa shara San Francisco vortota Gonie caracendais Ai sogor pațata munta ca goițo paiani goițo sai Eka goi karak am katachi ai sorbikai Saipa goi chapai am kantu keri sandi nakai Saipa goi chapai tuji kuram kangoyan sodansai Nimane ispozisan tu nam kanditu ti kushalkai Desani con lo Gesù tiu Soenica ce noi tic civit laglo sudrau Cristi cutum suruzale some lagle goru Poi lo Gesù in cortolo to goa sharan pau Lalan burger cori hatan gevun capinizo Pustoche magneace Ani Cristo Jesuso Oso tane petoilo Calzani uso to sorbizo Ai spugudas tum cankela Aven tacia givitazo Goa zaunezo conace Tora condar amso Cubor milagrinzo Uenzo saip apos indiezo Cive ulle naute itiasan Dovoli nishani Jesu Krista cia sonsaran Sufulle goasha tane sotle poieshian Pintar che te semracha Wotolo e un takazur Kurtaci goa attosasle sapar patritotor Attazo romang tattos Zali poi rocta cizur Saiba tu ci vegheun am cantu povitenia nibor Saiba goi chapai goa shara ci am chara kongor Saiba goi chapai atar votea ci tarvara kongor
दे ना. हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तेरा बाप बोल रहा है. अरे मेरा बाप कैसे बोलेगा? उसे मरे 4 साल हुए. माझे माहिती काय झालं? हाँ? फोन केला माका आणि बोलल्यानंतर कौन बोल रहा है? हाँ? आजी तपास शोधतो या. एक टपाईता. हेलो हेलो, आप काले आनंद बोल रहे हैं क्या? बोल अंदरू अत्रिवेट बघ काळो म्हणता तू घरा म्हणतात सगळं मका पकलो म्हणता काळो म्हणता अत्रिवेट. हेलो, मैं अटला बिहारी हूँ. आटाला तर गेली ना हो आणि आटाला खुयचा आलो. ए आटाला तू हिंदी कभी बात करने लगा रे? ए आटाला तू हिंदी कभी बात करने लगा? What's your problem, dude? Why are you arresting me? Hey, you dumb smuggler! Oh, minister Preda का बोलवा. You shut up! Oh, wait. एक मिनिट मरे बरो पावर हा मरे. हा? मिनिस्टरच्या भेटाकतोय बडवा इथं. हा? एक दाखयता. आजी You shut up me. ओ बरो पाडू. हेलो हेलो, साहब चिल्लाते क्यों? मैं दुबई से 4 साल बाद आया. इसने आपका नंबर दिया. अच्छा साहब क्या बताऊं? दुबई से आया, घर गया, माँ नहीं है. तुम्हारी माँ नहीं है? मेरे को पता है तुम्हारी माँ कहाँ है. कहाँ है साहब? अरे यार तुम्हारा माँ तुम्हारे दूसरे बाप के साथ बिहार में भाग गया यार. मेरी माँ नहीं भाग सकती साहब. वो 70 साल की बुढ़िया है. 70 साल की बुढ़िया नहीं भाग सकता यार. नहीं साहब, नहीं साहब. अरे यार ये वाइग्रा लेके भाग गए होंगे. आला रे आला आमच्या मग जशा तसे असे तसे आला. अरे किती झाला तुझे भाऊबा कित्याक मारता? तू कोण? अरे ओकला दिसती पडना जाल्यार ओकला नंबर चेंज कर. या 20 वर्सां जाली या पुलीस स्टेशनाचेर काम करता आणि हवालदार नंबर 1 कारंबा हांव. आणि हांव आर्मी का नंबर 1 चमचा. दॅट मीन्स PA. आर्मी आर्मी मीन्स रमाकांत वायकोंड नायक. शॉर्ट फॉर्म आर्वी. होम मिनिस्टर. आमच्या मनात जसे तसे असे तसे पद्धत पदार आहे. नमस्कार नमस्कार. कितें आसली होय सर. ही आमगेली गोंय पद्दत आहा. ही पद्दत चलपा जाय. होय सर. ही पद्दत चलत आसा होय सर. आणि ही पद्दत चलपा जाय. होय. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग. कोण आस रे? हांव सर हवालदार हवालदार. आणि इन्स्पेक्टर खंय गेलो? पेट्रोलिंगाक गेला सर. पेट्रोलिंगाक गेला. पेट्रोल घालपा गेला वो पेट्रोल सोडपा गेला रे? ना सर पेट्रोलिंगाक सर. बरें आसा. आट्टाला खंय आस रे? थिंगा सर. थिंगा ना सर. आट्टाला खंय आसा? थिंगा सर. अरे पापियांदो ही मागीर भांगारा कोंबी तुम्ही घुडा कित्याक घातले रे? सोडटा सर सोडटा. सोड बेगीन सोड. हे आट्टाला. Come on, come on. What is this, Aubrey? You said you said this was clean. And look at us now. I'm in a mosquito-infested rat, a horrible place. Terrible food, stinking. This place stinks. Cool, man. You know, जसे तसे तुका धरलो police court and no drug, no problem. No drugs. Yes. But I saw them. They took 50 kilos and knocked it in the cupboard. It is all a flower. It is a flower. It is called chuno. You know chuno? Yeah. Flour? Yeah. That means I'm clean. Yes, you are clean. All flower eaten rat, eaten flower. Lime. Limestone? Limestone means drugs. Drugs called drugs eaten rat. You know
Now what do? You collect passport, go Mangalore, fly Dubai, Peru. Peru? Yeah. Why Peru? Peru, you handle Peru consignment. You know me, I know you. Come on, let's go. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. भारत माता इसका कुछ नहीं आता. मानिकगढ़ में हो. हेलो. हेलो. ओके. कुणी चोरी झाल्या? राहुल फोन. ओके. किती चोरला? भांगार आणि 50,000. ओके. चोराचा डबा व ओळख सांगशात तुम्ही? बारीक, कालसो, धवो शर्ट, 30 ते 35 वर्सां, मोटरसायकल घेऊन पळवलो. ओके. FIR reported. Okay. Hello, sir. Time. FIR reporting. Patrolling 208. Sedilia stodor malla goicha mapar sangong aila kiten godan aila koite putra har soyo kirmi kun bolatka kodun gatai regordai downtime magir tando devun amin dogui awaldar fisu warsa bavano amin kartare ye kam turi ke sade bolai daya re am cheja ye pot devun dowtanari turi amcha sutta ratsa magir beda katsa potta move chandu bam magma bapu sangtare aslore kalekata karamba so bapu re aslore contractor saita sarang delle ami kodit lock alone power for ice pasun koruna akati star inspector Sriman Maranle re dogui ami chale inspector chatle mun patun bitar salle gai uzlan la kon myala bulla taisare am kandalle konai bavano ice pasun lo tatos devun re ulle आताच्या भुरग्यांक तुमकारे सांगला दिसता फटी या आवालदार पण बाबान माथ्यार व्हडलो राटी या कामरे कोटच्या पट्टा मारून दिले कावंटी पानकोटी ना जाल्यार सोसूंक जायना एक पाटी कानकुटी जायते चोरून रातभर कुशालतेची येताय कांयच तांकां कोणाक जायना आंगार तेरे येताय पिस्तोल हवालदार आमी तांकां धरूंक दिताय आमी उना भावानो कित कोतले आमचो जीव रे आमकां जाय उंदीर काता बाताक अरे माजर काता उंदराक उंदीर काता बाताक अरे माजर काता उंदराक काय नाम रे बालसान किती झाले अरे आटाला पळून गेला ना रे ते कोण चेकिंग चलता गमले तुका आटाला गेल जाल्यार पयलो सांगता ना रे मरे आम रस्त्यार बोंताले लाका अडवायचा ए सुट्टे सुला नका पहिला सकल द्या द्या पहिला की झाला हीच
विचारता तो जबाब दी खंय गेल्लो रे तूं येद्या रातचो साहेब हांव मरे मातशें चर्चिलाक फोन करून येता चर्चिलाक हांव मरे बायसवाण कशें मिरता मरे तूं अरे विचारला तो जबाब दी खंय गेल्लो रे तूं येद्या रातचो सांग म्हणटा लस दिसत मरे लाज दिसता खंय हाका अरे चोरपाक गेल्लो कितें रे तूं चोरपाक चोय तू म्हाका गोंयकारांकू चोर म्हूण दोन भितर उडोवपा बरें हाय ते रेल्वेन येताय त्या सोयऱ्यान तुका कांय करूं जायना ते रेल्वेन येताय लोकां घरां फ्लॅटां फोटाय आनी तुमकां दाखोवन वयताय मागीर तुम तकले दिल आनी मागीर शेव मारून येताय तेंका धरपा जायना तुमकडे आनी थिंगे सायब आहाय ते फकत हफ्त घेवपा आनी फुकट मेळटाय थिंगा एफओसी हय कितें जालो आनी सुबेज कित्याक उलयताय हांव सगळें उलयलें रे सारकें आहा तें उलयलें मरे एक सांग कितें साहेब तुजे सायकलीक कापीण दिवो कित्याक ना साहेब हे दड चंद्री म्हाका दी आनी कित्याक जाय रे साहेब बरें आसा तुजे सायकलीक दिवो ना तो एक ना तुजे सायकलीक हॉर्न कित्याक ना साहेब सायकली हान आसा सायकली ती कापीण आसा मरे वय कापीण कित्याक ना कित्या म्हण मगे नाका दोन तोंड गट रे सर कितें जालें साहेब सदां कामां वयताना ही सायकल तिंगे त्या पुलीस स्टेशना मुखार पाक कोणा हॉस्पिटलां कामां गेलो बरें आसा कामां आसा हेच जाल्यार किस सांगू कितें जालें सायकली दी आनी कापीणू ना कितें म्हणलें पुलीस आपल्या कोले 4 दीस जाले चोराय पत्ता ना तुम्ही सांगा हेंगे पुलीस स्टेशना मुखार चोरताय जाल्यार कोण गुन्यांवकारी हांव येऊ कितें म्हणलें ती सायकल कोण आली सायकल मगेली मरे कितें जालां ते सायकल दी आनी ती सायकल आसती कापीण मुगे मरे पांडू एक सांग रे ते सायक पांडू तुका कितें जाता रे कितें जाता रे तुका पडटा समोर कितें जाला पोटाक पाकेर रडटात वायरस आयला आसतलो ए एक सांग ताच्या सायकलीक दिवो आनी कापीण आसा ती तुजी म्हणून तुज्या लागीं कितें प्रूफ आसा प्रूफ आहा घेवन वता घे हें घे बील आनी हे बिलाचे ते दिया सिरियल नंबर आसोंकूच जायो कोण नाल्या पांडू पांडू तुवें पुलिसाचें नांव सायकलीक कातरलें आतांच्या आतां ताची केस सॉल्व कर चोरी करूंक ना हांवें साहेब अरे संडे मार्केटान वर्णा रेल्वे स्टेशना मुखल्या 200 रुपयांक दिसतो घेतला मरे हांवें तो जय तुम्ही जय हेंगे पुलीस स्टेशना मुखार आयल्यान चोताय आनी जिजासा भाशेन पिलाता मुखार रात दिताय हेंका आनी कितें करपाचें तुमी सांगाय म्हणलें आतां तूं म्हाका दिवपा आल्या 500 रुपया दी आनी म्हाका सेटल कर कॅश सेटल कर बेगीन नाका नाका बसलेल्या कडे 7.5 कशी मग 500 रुपया उचकान गेल्या मरे काय गेला रे ते मागीर हाडून दिता पात्रांव मागीर हात दी नात घेता सायबा पळयता ओके हय बरें आसा ना भियोची गरज ना हांव पळयता केस सेटल करी रे मरे की सेटल तू सांगिला ओके ओके की तू पडव म्हण भियोपाची गरज ना 5 रुपया 5 रुपये जाय रे 5 रुपयाच्या आपुसांनी ना मरे 5 रुपये म्हणटा तशें जाल्यार 50 रुपया रे पात्रांव 50 रुपया नुस्त्या वाट पुसांनी ना तू म्हाका दिवपा आल्या तू सांगिला 5 रुपये दी सेटल कर ना तिने ते सायबा पळयता 500 रुपया सांगील मरे तुका हांवें अरे बसले कडे म्हागेले रुपया उदकान गेले मरे कोणाक परत 500 रुपया कितें रे तूं मेल्या तुगे 5 रुपया उदकान घाल म्हणले साहेब हाका पळय हाका जा चोय सांगता दुसरे पाटी चोर कोणाका चोरी आत बोर न्हू आनी एक सदां वगळाच कर जरी तर पुलिसान ह्या पब्लिका दाखयल जाल्यार पब्लीक 100 रुपया दिन सुटवता आनी जरी तर ह्या पब्लिकान पुलिसां हात दाखयल जाल्यार पूण 500 सकयल सोडपा ना जाण जा तूं पुलीस म्हूण तुका डिस्कावंट दिला आनी हे सुवातेर म्हाका कोणें
काँग्रेसान बी आतां केलो म्हणटा न्हू हांव पयशां सकयल घालपा नासलो चल बरें वयता सांग तू तुझे मोटरसायकल तू सायडीन पार्क कर आणि हांगासर यो कितें जाला साहेब कित्याक म्हाका तुवें अडयला आनी मोटरसायकल थंयसर पार्क कित्याक करूंक लायला कितें जाला साहेब एक सांग तुझें नाव आर्थूर साहेब आणि तू येदे रातचो खंय गेल्लो खंयच वचूंक ना साहेब म्हजी गोरकार हॉस्पिटलांत बरी ना देखूनच हांव हॉस्पिटलांत वचूंक येता साहेब तुझें हेल्मेट दाखय पळोवया साहेब हांव हेल्मेट घालिना हांव सदांच चॅकाय घालता साहेब आणि लायसन्स दाखय पळोवया लायसन्स एक मिनीट साहेब पळय हॉस्पिटलांत गडबडीक वचून गडबडीक हांव हॉस्पिटलांत वचपाच्या खातीर हांव विसरलो साहेब अरे विसरलो तुका ताण लागल्यार उदक पिना रे तूं पिता मरे येता भूक लागल्यार जेवण जेवना तूं जेवता मरे येता हाका वचना तूं वता मरे लायसन्स विसरलो विसरलो न्हय. कसो विसरलो रे तूं कित्याक करया विसरलो लायसन्स नासतना मोटरसायकल चलोवन जावन तुका खबर ना साहेब म्हज्या लागीं लायसन्स आसा पूण हांवें सांगला न्हय हांव लायसन्स विसरलो म्हणून एक सांग ह्या तुझ्या बॅगान कितें आसा कांयच ना साहेब कांय म्हजे दुडू आनी कांय म्हजे पर्सनल वस्तू आसात साहेब कितें म्हणलें वयर कांय साहेब. दुडू आणि पर्सनल वस्तू एक सांग त्यो पर्सनल वस्तू म्हणटात ताका त्यो वस्तूंक नांव ना साहेब हवालदार हा साहेब ते बॅग काढून घे आणि चेक कर कितें आसा ते पळय बॅगान बेगीन साहेब काढून घे तेजे आडरे bag. हांगा नाका साहेब म्हजे पर्सनल वस्तू त्यो हांवें ती- सांगलें म्हजे पर्सनल म्हणून काढून घे कित्याक म्हणून तुम्ही सांगला. म्हाका सजमयला? काढून घे ताजे बॅग कित्याक पर्सन काढून घेतात म्हजे बॅग म्हजे पर्सनल वस्तू त्यो साहेब खूप मोठो माल आसा साहेब होय साहेब उन्नेशे उन्नेच म्हणल्यार 50 व 60,000 साहेब 50,000 आणि ते भायर भांगार साहेब भांगार होय साहेब पळय मोदी जो कानाची चडपडी साहेब साहेब ते भांगर म्हज्या गोरकारीचे आनी म्हजे धुवेचे आनी ते पयशे साहेब हांवें बँकांतल्यान विथड्रॉ करून हाडलात तुम्ही चोर अशे चोर सपोर्ट तुम्ही फोट मारतात ना साहेब हांव चोर न्हय साहेब हांव चोर न्हय हांव तुका सोच सांगता साहेब म्हजी गोरकार हॉस्पिटलाक वळवळटात साहेब जिविताच्या आनी मरणाच्या बोले झुजता देखूनच हें भांगर आनी दुडू घेवन हांव हॉस्पिटलाक येतालो कारण भांगर जाय आसलें म्हाका रीण काडूंक साहेब कित्याक तूं म्हाका सोच म्हणत साहेब प्लीज साहेब ते म्हजें भांगर साहेब फोट ना, साहेब. तू फोट मारताय साहेब तू येते बागा चोरून हाडला आणि ते तुझे पैसा चोरून हाडला ते बेगा बेगीन सांग ना साहेब हांव चोर न्हय रावलपण आणि हाका कितें तरी लिंक आसूंक शकता साहेब सारखे उलयलो हे तुमी कितें उलयता राफोंडार चोरी जाल्या आणि ती चोरी तुम्ही केली ना साहेब हांवें चोरी करूंक ना हांव चोर न्हय साहेब हांव चोर न्हय प्लीज साहेब म्हाका सोड साहेब म्हाका साहेब. हॉस्पिटलाक वचूंक जाय म्हजी गोरकार वळवळटा साहेब प्लीज ते साहेब म्हाका म्हाका वळवळा. सोड साहेब हांव पांये पडटा म्हाका सोड तुझे साहेब. चोरी ना, केल्या साहेब. व चोरी करून ना ते ना, म्हाका म्हणून ना हांव चोरी तू करूंक ना. पोलीस हांव चोरी करूंक चौकीला ना, किती साहेब. होता ते ना, पोलीस साहेब. चौकीर करूया ना, चल साहेब, म्हाका व्हरो नाका साहेब चल. प्लीज साहेब पोलीस चौकीला सांग म्हाका सांग म्हाका सांग म्हाका सांग तू एक कोण चोरी केला सांग तू दुडू आणि बागार कुयता चोरून हाडला सांग म्हाका सांग म्हाका सांग म्हाका सांग म्हाका सांग म्हाका सांग तू पोलीस तू पोलिसाक फोन मारताय तू राती बागार आणि दुडू कुयता चोरी करून हाडला ते बेगीन सांग बेगीन सांग बेगीन सांग साहेब हांव सोड सांगता ते भागार म्हजे फॅमिलीच्या दुडू आहे बँकांतले विथड्रॉ करून हाडलात कित्याक तुमी सोच म्हणत मोग मेळटा थंयसर तुमी गोंयतात पुलीस देश लुटून खातात तांचे तुमच्यानी कांयच करूंक बंद कर तुझा आवाज. कित्याक हांव म्हजो आवाज बंद करूं कित्याक हांव म्हजो आवाज बंद करूं सांग सोचलो कसली पिरात झालंय कितले पाटी हांवें तुका सांगलें ते भांगार मोचे म्हणून घरचे भायर तुवें आयज म्हाका ह्या पुलीस चौकीर हाडला आनी म्हाका खोटांनी मारला हाचो जबाब तुवें दिवचो पडटलो गेल्या त्या इलेक्शन हांव आर्मी होम मिनिस्टराचो मुखेल सपोर्टर पळय हे पण तुमी आयज म्हजेर अत्याचार केला म्हाजेर जबाबदारी तुमी केला हाचो जबाब तुमी दिवचो पडटलो जबाब दिवचो पडटलो झालं तुझे ओळख
आनी कितें सांगपाचें आसा तुका साहेब चढ उलयता हो वर्षाक जाल्यार एक सगळ्याचा आरे पळय चढतात आनी मंत्र्याची नांवां सांग आमकां धमकी दितात हे साहेब रागोल पण चोरी जाल्या आनी त्योच वस्तू ह्या चोरा लागीं सांपडल्या ओय जाल्यार 3rd डिग्री उजार करून ह्या चोराचें तोंड उकडचें पडटलें साहेब चले गेला कित्याक मिळत तुका चोराक ताका चोराक आता बघा, ताका चोराक नाही नका. चोराक ताका पोय, तुमका मारेकार पडटले पोय तुम्ही म्हाका गोडा मारी जाली तुमका मारेकार पडटले तुमका मारेकार पडटले पोय म्हाका नाही तू नका. तू पियाय धमकी दिताय पियाय गोमसाक धमकी दिताय सांग तुज्यान कितें करूंक जाता तू सद्याक आमच्या पुलीस चौकीर आसा आनी कायदो मोठ्या हातान आसा जे कायदेशीर तुम्ही म्हाका हाडून मारामार केला पोय हांव तुमकां सांगता एक एकल्यान तुम्ही जाप दिवची पडटली साथ दिवची पडटली साथ दिवची पडटली नका. साथ दिवची पडटली साथ दिवची पडटली नका. साथ दिवची पडटली साथ दिवची पडटली नका साहेब, म्हाका मारू नका, साहेब, म्हाका मारू नका. म्हाका मारू नका. साथ दिवची पडटली हवालदार उकाळत ताका हा साहेब यो रे वरून शिकयता म्हाका सोडात म्हाका पोय उकाळत ताका आता कायदो घेनाकात हांव सांगता म्हाका सोडात तुमच्या हातान कायदो घेनाकात तुमच्या हातान कायदो घेनाकात I hate robberies. I hate crime. And I hate rapists. And topmost, I hate young boys. तू आमकां धमकी दिताय? तू आमकां धमकी दिताय? तू कितें समजताय? आमी पुलीस म्हणजे मंत्र्याचे दलाल म्हणून तू कितें समजताय? तो मिनिस्टराचें नांव सांगून आमकां धमकी दिवंक सोदता तो तू कितें समजताय? आमी पुलीस म्हणजे मंत्र्याचे दलाल म्हणून तू कितें समजताय? आमी पुलीस म्हणजे बाजारांतली कोलवातां म्हणून कोलवताच तुम्ही कोलवता पूण जाय पूण तुम्ही पोलीस कोलवतावर पास जावन आसात हात तूं तुमचे बेकायदेशीर तुम्ही म्हाका हाडून ह्या गोळाक उमकळ्ळा हाचो जबाब तुम्ही दिवचो पडटलो फाल्यांचो दीस जावच्या आदी म्हाका सोडात न जाल्यार तुमकां चुकीचे बॉक्सोन येवचे ना तुमच्या पाटक्याचे फारीकपण दिवचे पडटले म्हाका मारू नका. म्हाका सोडात सोडात ताका सोडात ताका सोडीत भितर घालात सोडीत भितर घालात हवालदार हवालदार राबोंडा चोरी जाल्या त्या गोरकांच्या गोरकाराक पुलीस चौकीराक म्हण म्हाका तेंच्या लागीं चौकशी करूंक जाय एदेराचो आनी सायरनाचो आवाज एदेराचो पुलीस स्टेशनाक कोण आयला होम मिनिस्टर सर होम मिनिस्टरची गाडी सर कितें चोरी जाला सर होम मिनिस्टर ओ शिट पळयात आमी पुलीस इतले त्याग करून चोरांक दोत्तात आनी हे दलाल मिनिस्टर चोरांक सोडटात तुम्हीच निवडून हाडलेले मिनिस्टर कायदो घडटात आनी कायदो मोडटात यू shameless people electing the shameless ministers good evening sir अरे दीस खंयचा आनी रात खंयची खबर ना मरे तुका आतां गुड इवनिंग आतां गुड मॉर्निंग जालें मरे sorry sir इन्स्पेक्टर गोम्स sir आट्टाला फोडून गेल म्हणून मिडियान व्हडलो हंगामा केल्लो आसा ओय देखून मिडियाक कसो रिपोर्ट दिवपाक जाय ते तुजे कडेन हांव सोडून दिता oh don't worry sir leave it up to me एक्शन रिएक्शन सेक्शन कोणा लावपाचें पूण तूं पळोवन घे all right sir don't worry एनी मोर क्वेश्चन no more questions sir कितरे विचार हांव तो करता आनी विचाराक जबाबूय तुका हांवें दिवपाचो सेमलेस बरें तें आसा एनी फ्रेश रिपोर्ट फ्रेश रिपोर्ट म्हणजे सर आमी एका राती चोराक दवरला राबोंडा चोरी जाल्या आनी तेचे तांकां दुडू आनी भांगर सापडला
आनी चोर आपलें तोंड उक्तेच करून कबूलच ना तो वयल्यान कितें म्हणटा जाणा सर तो म्हणटा हांव तुजो सपोर्टर जो सपोर्टर खंय आसा रे तो सर आसा सर हांगा आसा सर इन्स्पेक्टर हांवें सांगूंक नासलें पळय होम मिनिस्टर आयलो म्हाका सोडून पळय फाल्यांच्या दीस जावचे न्ही आयलो सर सर पळय सर म्हाका मारून रगत काडला आनी म्हजे दुडू आनी भागार काडून घेतला साहेब नाव रे नाव कितें तुगेलें आर्थूर सर आर्थूर पळय सर खंय रावता सर उसगांव रावता सर सर तूं जाणा तो जॉन्सन आनी हांव गेला ते इल्ले सावन सर तो जॉन्सना तूं वळखलो सर हे जॉन्सनाचें नांवच घेनाका गेले ते खेपेक म्हाका निवडून हाडपाक तांचे लागीं 20 लाख दिल्ले आनी म्हाका दिसता तांतले तुवें 20 ते 30,000 भितर उडयले आसतले आरे एक मतदाराक एकल्याक हांवें 3,000 फारीक केल्यात कोणाक करूं ना म्हागेले रिणाक देखून हांव कितें सांगता जाणा पियाय सांग होम मिनिस्टर आरवी कायद्याक कडक वय हांव मानता तुजें तूं कितें रे मेवता ताची चोरप आनी म्हागेले सपोर्टर म्हणप हें बिलकूल वायट हें म्हाका मानवना हांव होम मिनिस्टर कसो पूण कायद्यान कडक आरे म्हागेले शेजारी महानांद ताका सोडून सारकें सर सारकें सर एक काम कर सर तुका पळय जाय ओय. तें तूं सेक्शन लाय ओके सर आनी कितें सांगपाचें म्हणलें तुगेलें सर सांगपाचें म्हणल्यार आमी राती ताच्या लागीं 50 ते 60,000 सांपडल्यात आनी ताच्या लागीं कांय भांगार सांपडना तशें जाल्यार एक कोर कितें करूं सर 30,000 पोतयेन घाल आनी म्हगेली गाडी वच बरें सर ओके सर डोंट वरी सर हवालदार हांगासर यो बरें वता बरें सर थँक्यू सर तशें करिनाका म्हजे दुडू व्हरो नाका म्हजे दुडू व्हरो सरान नाका सांगला 30,000 पोत्यान घालान ताचे गाडयान दर म्हणून चल बेगीन म्हाका दुडू जाय म्हाका दुडू जाय म्हाका दुडू जाय पळय पळय म्हजे बॅगांतले दुडू काडी नाका हांव सांगता म्हजे बॅगांतले दुडू व्हरो नाका म्हजी गोरकार वचपाक आवडटा पळयात पळयात कशा परी हे पुलीस आनी मंत्री मेळोन गरीब लोकांक लुटतात ते सांगात म्हाका गोंयकारांनो आसा तुमच्या लागीं जाबाब सांगात हे चुकी कोण गुन्यांवकारी पुलीस मंत्री वा पब्लीक सांगना तुमकां काणी सांगता घडलेली घडणी एका घरांत आसली एक वाडलेली चोली बावटीचो तारवटी आसलो मोचो सांगाती दुकानी रडटालो मोबायलार पळोवन भयणीचे बिंगडे शूटिंग चेडू रस्पेतान वाडलेले कॉलेजींत बरें शिकताले सांगाती एक चेडो ताची फ्रेंडशीप जोडून ताका पार्लरांत व्हेले आयस्क्रीमींत ताका गुळी घालून सीदी दांतल्यान ताका भायर केले उपरांत रोमांत व्हरोन कुटाची बिंगडी करून मोबायलार शूटिंग काडले भुरगो काडलेले शूटिंग आपल्या इश्टमित्राक दिता थोड्या स्टेपांत शूटिंग भाव आसलेले बोटीर पावता सांगाताक पळयताना लोजयेन उठोन तो बेता
Maipay katak yata khobor ay konti mota Darwatan demon garaveta Ragan boynik borots mata Awi innocent bawa maka mari nakasugli ko porte sangka Kopor sangan rumat vocun Vena goldi vunte mota sangat konza baba Noara rublele na borot na melta ista shooting aglagon कितल्याचे जीवित पिड्यान धाकटे भुरगे पासून पळयतात विंगडेपण मोबायला एकलो दुसऱ्याक दिता दुसरो पास कोत्ता तिसऱ्याक पेल्याचे नांव पळयताय देव तुका वयतान पळयता जोड्टी कोत्तलो इश्टा पेल्याचे नांव तूं पळयनाकाय पेल्याक लुकसाण हाडिनाकाय आयज घडलां ताका फाल्यां घडत तुका म्हाका बाबा हें विसरो नाकाय राबोतांचो काबार जालो विंगडे शूटिंग काढून मोबायलार तुमचे तयात जोड मागता पेल्याचे नांव पळयनाका देव तुका वयरदान पळयता कांयच समजना डॅडीकूय पावलो म्हणून मोबायलूय ऑफ मेवता दुडू घेवन रोकडोच येता म्हूण सांगून काल गेलोलो पूण आयज दुसरो दीस जालो डॅडीचो पडताच ना दोनया म्हजी मामीचें जिवीत फकत तुज्याच हातांत आसा दोनया म्हजी मामी म्हाका सदांच जाय म्हजी मामीक साल्वार कर दोनया म्हजी मामीक साल्वार कर सिजाल कोण डॉक्टर डॅडी मामीचे पयशे घेवन येता मामीचें ऑपरेशन सुरू कर न्हय डॉक्टर प्लीज मामीचें ऑपरेशन सुरू कर न्हय सॉरी सिजाल इट्स टू लेट 12 वरां पासार जालीं तुझे डॅडी एडवान्स पे केल्ले जाल्यार हांव तें ऑपरेशन सुरू करतलो आसलो डॉक्टर आमी तुजे पयशे खावन खंय वेतिली तूं आमकां पाते ना आमी गोंयकार आनी तूंय गोंयकार गोंयकार फकत नांवाचे माय चायल्ड यू ऑल वर्क फॉर मनी यू ऑल वर्क फॉर मनी मुझे डॉक्टर मनशाचे मदें आनी मनीसपण उडोवंक ना तर डॉक्टर म्हजे डॅडी तुजो एडवान्सच न्हय पूण फूल पेमेंट करतलो हे म्हजें उतर तुका सिजाल आतां फूल पेमेंट करून कसलो फायदो मुझे डॉक्टर तूं कितें म्हणूंक सोदताय आय एम सॉरी टू से सिजाल तुजी मामी ह्या संवसाराक फाट करून ना डॉक्टर फोट म्हणून सांग डॉक्टर म्हजी मामी म्हाका इतले बेगीन साठून वेचूं नजो डॉक्टर ही फोट म्हणून सांग सिजाल तुज्या रिसेप्शन वचून तुजें बील फारीक करूं येता आनी तुजी मामीची बॉडी व्हरूं येता ती पळय तुजी मामीची बॉडी आसा मामी एकच जप कर गे मामी ओय मामी ही तुझी तो तुझ्या उल्या कशाचा मामी उठून एकच जप कर गे मामी एकच जप कर
जालो बाय तू कित्याक रडटा म्हणजे तुवें डॅडी कितें जालो बाय डॅडी तूं इतलो भडकूय आसलो डॅडी बाय तुका येवंक उशीर कित्याक जालो आनी हे पुलीस तुज्या सांगता कित्याक आयल्या डॅडी सांगो बाय तुका कितें म्हणून सांगो हांव चोर न्हय गो बाय हांव चोर न्हय पूण ह्या पुलिसेन म्हज्या चोरयेचो आरोप घालून म्हाका चोर केला बाय डॅडी पयशांक लागून तुवें ना बाय हांवें चोरी करूंक ना बाय हांव तुका चोर सांगता हांव चोर न्हय बाय हांव चोर न्हय इन्स्पेक्टर येस कसल्या कारणाक लागून तुवें म्हज्या डॅडीक अरेस्ट केलाय तुझे डॅडीक आमी अरेस्ट करूंक ना राफोंडा गांवांत चोरी जाल्या आणि तेच राती दुडू आणि भांगार घेऊन चोर पावल्यात आणि तेच राती तुझ्या डॅडी लागीं कांय दुडू आणि भांगार सापडला आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा बाय हांव सोद सांगता बाय हांव बँकांतले 50,000 विथड्रॉ करून घेवन आयलोलो आनी तुज्या आनी मामीचे भांगार बाय म्हज्या बॅगाक आसलेले पूण ह्या चोरान म्हाका वाटेर आडयलो आनी हे पुलिशेन घातकी पुलिशेन म्हाका चोर केलो बाय हे पुलीस न्हय बाय पूण हे घातकी पुलीस म्हाका चोर केलो बाय रातभर म्हाका मारून पळय रोगत काडले आनी म्हाका फोन करीत दवरला बाय म्हाका फोन करीत इन्स्पेक्टर ते दुडू आणि भांगार आमचे गोश्टाचे असले तरी आसतना तुवें म्हजे डॅडी राती बोडकणे कित्याक दवरलोय चौकशी करू चौकशी आणि कसली आमच्या कष्टाच्या भांगाराची आणि दुडवांची एक्सक्यूज मी लेडी माय डॉटर राफोंडा गांवांत चोरी जाल्या आणि तुझ्या डॅडी ताय तेच राती दुडू आणि भांगार सापडला ह्याच कारणाक लागून आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आमच्याच कष्टाच्या भांगाराची आणि दुडवांची इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही करतात जाल्यार सांग इन्स्पेक्टर हे तुमचे चुकीक लागून आज माझी मामी सोपली जाल्यार तुमचे चुकीचे इन्व्हेस्टिगेशन कोण करतलो बाय हे तू कितें सांगताय म्हजी गोरगाट सोबली बाय ना बाय तुजी मामी सोबली ना बाय ही फोड म्हणून सांग म्हज्या तुये ही फोड म्हणून सांग ना बाय ना बाय बाय म्हजी गोरगाट खंय आसा बाय कितें ही म्हजी गोरगाट म्हज्या गोरगाडी उड म्हज्या गोरगाडी हांवें तुका कितें वायट केलां म्हणून तूं म्हाका सोडून येता गो म्हज्या गोरगाडी उड म्हज्या गोरगाडी उड हय म्हाका तुज्या बघून म्हजी चूक जाली हांवें तुका कितें वायट केलां म्हणून तूं म्हाका सोडून येता म्हाका तुज्या बघून सर करंबा रिपोर्टिंग करंबा गो हेड साहेब रावल फोंड भांगार आणि दुडू चोरलेले चोर सांपडल्या आणि चोर कबूल झाल्या ओके ओके करंबा तशें जाल्यार दुडू आनी भांगार घेवन बेगीन हॉस्पिटलांत यो ओके सर ओवर एंड आउट हवलदार साहेब हात दुराक सोड बरें साहेब इन्स्पेक्टर आता सोडून कसलो फायदो इन्स्पेक्टर आता सोडून कसलो फायदो I'm sorry, Arthur. I'm sorry. Sorry! Sorry is a cheap word! Saying sorry, she can't be alive! Inspector! I can't help it. It was a mistake. Mistake! Sorry! या उतराक मालूच ना! Inspector! एका पावटी आतां कसलो ग्लास कालाक पडलो जाल्यार ताच्या फुडोन शिशे जातात आणि त्या शिशे जालेले तुवें एकटायले जाल्यार पासून त्या ग्लासाचो दाग आनी एर नपयत जायना इन्स्पेक्टर आयज तुज्या चुकीक लागून म्हजी गोरकान सोंपला वाट पळयन राव तुज्या जिवितांत केन्ना गिरायन उबो आसता तें गेलो पात्रांव हे तुजे दुडू आनी भांगार कितें दुडू आनी भांगार तूं घेवन आयला बाय बाय पळय पळय बॅगां सगळे मेळोन 50,000 आनी 4 कांकणां 2 मुदयो जोग 200 रुपये आनी सगळे वस्तू आनी पळय म्हज्या दुयेर कितें बाय हे बॅगात फकत 20,000 हा 2 कांकणां 2 मुदयो आसात कितें बाय कितें हवालदार उरलेले म्हजे दुडू आनी म्हजे भांगार खंय गेले पात्रांव आमच्या पुलिसाचें अशेंच चलता ट्रक्स जोडले जाल्यार ते मुयो खावन वयता आनी दुडू आनी भांगर दवरले जाल्यार ते की चोरून वता म्हाका एक सांग तुज्या सायबाक घरकान आसा न्हय वय हे भांगर आनी दुडू म्हाका आतां कित्याक जाय
वरान तुझ्या साहेबाक दे आणि सांग तुझ्या साहेबाक हे भांगारान दुडू तिच्या मनाक ना जाला इलाजाक उपकारतले म्हणून. पात्रांव ए भानगडी ना ना हे पातका नाव ना हा? होय तुझ्याच पोरी सगल्याच नेगार वेतात. जुदास पासून नेगार गेलोलो जेन्ना जेजूक दवरलेलो तेन्ना सगल्याच आमी पातकां कोत्तात आनी नेगार वेतात. पूण जोडटेचो दीस येतोच निमण्या दिसाक जण एकल्यान पातकाचे फारीकपण दिवचे पडटले. चड एकल्यान फारीकपण दिवचे पडटले. सगळे आमी पातकां कोत्तात. मेल्ली कूड आमी मातयेक लायतात. पूण आत्म्याच्या सालवासां कोण दितलो? एकलोच देव जाणा. एकलोच देव जाणा. हांवच म्हाका कितें करपाचें तें पळयात. पळयात म्हज्या भावांदो आनी भयणांदो कितलो तेंप पर्यान तुमी बिजूट जावन मोनेपणान दीस सागतली. कितलो तेंप पर्यान हे पुलीस आनी मोत्री पिडापीड दितात ते ओगीच रावन पळयतली. ह्या मोत्र्यांक आनी पुलिसेक बरो एक सरकार घडोवन कायदो घडोवन आमी तांकां नीट रस्त्यार हाडूंक जाय. नाजाल्यार एका दिसाक ब्राझीलाक आनी मेक्सिकोक ड्रग्साची आनी क्रिमिनल गँग वॉरां जातात. तसलींच ड्रग्साची आनी गँग वॉरां गोंयांय जातली आनी आमची सूख आनी शांती सोंपण वयतली. सांगात म्हाका म्हज्या मोगाच्या भावा म्हणून सांगात आमी आमच्या भुरग्याच्या पासत कितें करून दवरूंक जाय? दुडू ग्रेस्काय सूख शांती वो ह्यो केस्तांव आनी मारामाऱ्यो आसा तुमच्या लागीं जबाब? म्हाका दिसना. बाय वो लोक कान आसून बेरेपणां करतात. बाय दोळे आसून कुड्डेपणां पोत्तात. हीच आमची चाल जाला. चल बाय मामीची कूड घेवन आमी घरा या आनी मातयेक रावया. चल बाय चल बाबा मातशी कूड आमकां हेच कोणाक आदार करून रे तुजो. चल बाबा. Songs rotten, Adão ebek rozwi. Kazar zavun, tadlan baylek, apli gorkan keli. Baba wo bay favo korun devan kushal kai harli. O story heads pori boya kurya chi mai sali. Mai oiti mai. Koruk sai nasur, polko mugnuto, urkia ugdastor, o moladi, uts mai valor, dice ringraziai tu, nu orlozzo. Sama una voi, burgiat solom dita. O pandoron, apli optivon, shatie cendo ti oita. La natule volle corom, kit lei trasti sosta. Kasha apli bukmarum, burgiat poi dicevon dita. Mai oiti mai. Solong shikoitali, sokolami polya, mai tuksa tali. Adar marun, mai buzgondi tali, osli ostori.
मेवतली Mighty ektiz mai, zorditli mai. कधी झोपतो, कधी उठतो, कधी घरी येतो आणि कधी निघतो. आता सुस्त झोपून मेला. मेल्याला माझी काळजीच नाही. आता उठणार आणि फोन घेऊन बसणार. कधी तर मला वाटतं मी याची बायकोच नाही, या फोनच याची बायको आहे. काय करायचं आता बघा. घराबाहेर सकाळी लोकांची किती लाईन लागली आहे. पण तो पिये कुठे मेला? कारट्या पिये, अरे हे पिये, अरे कारट्या. वासुदेव, वासुदेव आला. प्रणाम मॅडम. तुमच्या वासुदेव नाटकांनी भाजी राहील मॅडम. मासली आणली का? मासली सगळी आणली मॅडम. मॅडम मटण, तरकारी, पाव आणि सगळी आणली मॅडम. कोणती मासली आणली? मॅडम पिसण आणि वळली सुंगट मॅडम. तुला कितींदा सांगितलं, हे कोंकणी मला समजत नाही रे बाबा. मॅडम मी पुणे गोंयांत आयलो आणि 21 वर्सां कोंकणी शिकलो. किती की मॅडम तू गोंयांत रावूंक लागल्यार 20 वर्सां आता कोंकणी ना येती आणि तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक इंग्लिश शिकयती आणि आता म्हणटी ओरिजिनल गोंयकार म्हणटी आणि आता गोंयकाराच्या भुरग्यांक तुम्ही त्रास करती. आता तू मला सांग, माझी मातृभाषा सोडून मी कोंकणी कशाला बोलू? कोंकणी या गोव्यातल्या लोकांची, मी आहे सांगलीची. मॅडम मी पण बेलगावची. एक सांगली मॅडम, तुझ्या आणि साहेबाचा प्रेम कशाला झाला मॅडम? अरे ते जाऊ दे रे, ती खूप मोठी कहाणी आहे. आता सांगली मॅडम. आता काय सांगू मी तुला, मला लाज वाटते. मॅडम लाज कसली मॅडम? सांगली मॅडम. बरं ऐक मग, मी ना आपल्या मामाच्या घरी राहत होती. मामाच्या घरी खूप भाजी लावत होती. ती भाजी घेऊन मी विकायला फिरत होती. तुझ्या साहेबांचा बार होता ना मॅडम. तू 12 खेळ मारून होती. मी मारत नव्हती. तुझे साहेबांना मडका घेत होते, मी मडका खेळत होती. मडका खेळता खेळता तुझे साहेब ना
माझ्या प्रेमाने पडले. मॅडम तू नशिबात हा? मग काय डबल आशीर्वाद आहे. काय रे मी सुंदर नाही काय? हाय काय हाय? ए मेरे सामने ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, अमिताभ चाय. पर मैं क्या थोड़ा हाइट से मार खाया ना. पण ते सगळं जाऊ दे. तुला आपले ते खल्लाप माहित आहे का? त्यांनीच तर तुझ्या साहेबांना इलेक्शनाची तिकीट दिली. मग काय तर ते तुझे साहेब इलेक्शन जिंकले. मग एमजी सोडून काँग्रेसमध्ये घुसले. होम मिनिस्टर झाले. टोपी सांभाळ तुझी. नाटक करू नको. एक सांग तू कशा गोळ्यात आला? मॅडम मी MA शिकला, नोकरी मिळावून गोयात आला. एम ए कशाला शिकलास? अरे 9वी, फक्त 9वी करायची. आता तुझ्या साहेबांना बघ 9वीच, फक्त 9वीच शिकले म्हणून तर आज मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आहे ते. आता तू ऐक, तुझ्या मुलांना फक्त 9वीच शिकवायची. समजलं का? MA करून फायदाच नाही. चल ते बरं जाऊ दे. माझा न्यूजपेपर आणलास का? मॅडम दे बरं. मॅडम काय कामाचा नाही, फक्त मॅडम मॅडम करतो. मॉर्निंग मॉर्निंग सर. सर विषय आलो का सर? शांती शांती शांती. मॅडम कशाला ओरडतात? ठाऊक काय मला, माझं नाव शांती आहे. तिथे कशाला उभे आहेत? यायचे हा या. आणि हे सांगा काय आहे हे? मला जर्मनी, सिंगापूरला फिरायला तुमच्याकडे वेळ नाही, पण या गोरी बरोबर फिरायला तुमच्याकडे खूप वेळ आहे. अगो गोरी खुयची गोरी सकाळ पुढे किती पेपरी वाजवत गो तू? मी वाजवते? मी पेपरी वाजवते? तुम्ही रात्रभर पेपरी वाजवून आलात. अरे अरे देवा, सकाळमुळे होम मिनिस्टर बायला मार काटमुळे पडले. गेले सकाळ पुढे 7:30. 7:30 मग हे सांगा बरं, या गोरी मुलीच्या खांद्यावर हात ठेवून तुम्ही काय करतात? आणि ते पण समुद्राच्या किनाऱ्यावर. हे सगळं नाटक करायला ना तुमच्याकडे खूप वेळ आहे. पण मला फिरवायला तुमच्याकडे अजिबात वेळ नाही. बघा आता इलेक्शन लागी असा ही ओपोजिशनाची चाल. माग सकल उडोवपाक ते असले कसले फोटो छापून हाडटात, मागेले हात कोणाचे हातार घालतात. हे सगळे खोटे आहे. तुम्ही मला फसवलात. मला ना तुमच्या बरोबर अजिबात राहायचं नाही. माझ्या आईच्या घरी माझं नशीबच फुटला रे. त्या माणसाबरोबर लग्न आणि तो फोटो घेऊन या पुढे आव मागील प्राईम मिनिस्टर असतो. सर फोटो सर. अरे तो माझी आर्डर करूया. ओके सर. अगो रट्ट कित्याक? शांती मी तुझा नवरा आणि तू माझी बायको. अगो तू इतली तुणतुणीत गुळगुळीत असताना म्हाका दुसऱ्या बायला आस कित्याक गो? हे सगळे लोकांक माझेर विश्वास असा आणि आज माझेर विश्वास ना. तुझ्यावर विश्वास? अरे तू अख्ख्या गोव्यातल्या लोकांना ना 5 वर्षी फिरवता. मला खोटं टाकायला तुला वेळ लागणार का? माझेर विश्वास असा देखून म्हाका ते परत परत निवडून हाडटा. या
ह्या लोकांना विश्वास आहे. अरे कशाला खोटं बोलतो रे, कशाला खोटं बोलतो. धर तुझे पेपर आणि बघ त्यामध्ये. अरे वो फुल पावलो. सर सर फोटो. हा पड्या हे फोटोवर कोण असतो? तू, मी आणि प्राईम मिनिस्टर. हा हांव तू आणि प्राईम मिनिस्टर. तू केन्नाय प्राईम मिनिस्टर मेळलो ना. मागीर जाल्यार तू ह्या फोटोवर कशें? हे लोकांना फसवण्यासाठी तू छापला असेल ना मेला घाटकी. आणि तू घाटकी आहे, घाटकी. तू घात केला ना माझ्या माहेरचा. गप्प बस. आता सारखे लाईनी राहील तू. काय लाईनी राहिले? तू घात केला माझ्या माहेरच्या पार्टीला. MG ला सोडून काँग्रेसमध्ये घुसला ना. अरे बाबा दुसऱ्याच्या बायकांना छत्री साडी पैसे देऊन निवडणूक जिंकला आणि मला म्हणतो की ह्या लोकांना माझ्यावर विश्वास आहे म्हणून मी जिंकला. अरे मला खोटं बोलतो. लोकांना हात दाखवता दाखवता दुसऱ्याच्या बायकांना हात पाडून लागला ना तू. आणि ते पण रशियन मुलीला. अरे रशियाला निवडणूक लढायचं ठरवलं काय मेला घातकी. सजमना कित्याक पळय गो ह्या फोटोवर हांव तू आणि प्राईम मिनिस्टर. हो बघितलं मी. माफ कर मला तू बाबा, माफ कर. चहा घेऊन येते मी चला, तुझ्यासाठी. अरे बिये सर तू लगीण जावपा सोदता? होय सर. ह्या असली तुका हांव. होय हांव सर एक सांग हांवें मरे गोंयांत एक बरें चड पळयलां. पळय पळयत राव. भायर कितला लोक आहात पळय. ओके सर. केल्याक धाड. ए लप्पा अंदर आओ. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. अरे तू नाही रे तो मोडगोंच नवी पोलीस स्टेशनाचे बांधकाम करता. 4 वर्ष झाले मरे बांधकाम पडणं झाली सर. किती झाली म्हणता? सर किती झाली नी? हा बांधता रुल्याची सिमेंटाची सिलिंग कशडली सर. कशडली सगळा पडली माझी बँड मळली सर. बँड मळली ते बरे आसा. पण सर हा नेक्स्ट सामन्याला सप्तली सर. सप्तल मरे. होय सर. सर हा ते मागच्या बांधपाचे टेंडर आयलं नी. हय ते म्हाका दिवपाची. हय ते सगळे पेपर तुम्ही वाचीत असतात. हा ऐक 20% मागेले उरले 5% सीएम आले. आणि किती सांगपाची उरला? हय सर. किती सर हो इलेक्शन लागी पावले नी. हय I have 200 labor sir. हा Only having a ration card. हय But because of the election, I need a voting card sir. हा बरे 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 Sir, काय करता? there's a small gift for you sir. अरे हे गार्बेज बॅग घालून कुठं Sir, 50 लाख sir. 50 लाख. होय sir. हा तुमच्या थँक्यू इलेक्शनचे खर्च sir. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you sir. एक काम कर ये वरण पिये लागीन ती. बरे sir. हा तुका चढ आणि चढ देव बरे बरे sir. मेवया. And sir, हा after the election, don't forget me. आय विल नेवर एवर फॉरगेट यू. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. थँक्यू मॉर्निंग सर. देखो वाट पास सुसेग ना. अरे करंबा मरे किती आयलो सर प्रमोशन लागणार सर. आयलो. अरे करंबा किती आहा न्ही तुगेलें नांव एकदम खाला. आतां तें वयर काडपाक थोडो खर्च आसतलो. आतां इलेक्शन लागीं आसा. इलेक्शन लागीं आसा म्हणटकूच तुमकां आनी तुजे असले आहा तेका चाव पाणी दिवपा नाका. आतां घांटी वोट दाखयले बगर वोटर वोट दिना. देखून तू मागेलो सपोर्टर हांव तुका 10 लाखांक सेटल करता. सर हो 20 वर्सां जाली पुलीस स्टेशनाक काम करता. एक पयसो लागून हांवें कोणा लक्षान घेतलो ना सर. पूण ते 20 लाखां खंयच्यान तुका हाडून दितलो सर? अरे 20 वर्ष काम करून तू एक पयशे घेवन जाल्यार ते तुगेले प्रॉब्लेम. मागेले प्रॉब्लेम म्हाका पयशे जाय आनी वोट घेवपाक
वोटराक पयस दिवपा नाका ते कितें फुकट वोट घालता तूं ना मरे सर तूं होम मिनिस्टर जावनूय तूं म्हाका करप्शन कर म्हणटा हांव म्हणना इंडियन सिस्टम म्हणटा करप्शन इज एबायड बाय द सिस्टम फॉर द सिस्टम ऑफ द सिस्टम आणि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल हे कशें सर हे कशें अरे डेमोक्रेसी इज व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड इन इंडिया यू नो वाय बिकॉज एवरी वोटर इज इंटेलिजंट अँड ब्रिलियंट ते वोट मारतात मरे वोट मारून पयशे घेता मरे वोटर जर वोट मारपा पयशे घेता जाल्यार हांव तुका फुकट प्रमोशन कशें दिवं मागीर एक सांग तुका पुलिसीन भरती कोण केल्लो रे हारीकारान सर हार्यकारान हाकाच लागून 2 वर्सांत सरकार पडलो शेमलेस द पीपल हू वोटेड फॉर हार्यकार अँड द पीपल हू आर आफ्टर हार्यकार कितें कितें एक पयसो म्हाका पुलिसीन भरती करता तो शेमलेस आणि तूं हांव इंटेलिजंट ब्रिलियंट हांव हात दाखयता कितें काय म्हणून विचारता सेव गोवा 3 पायाची खेते एमजी काँग्रेस सेव गोवा मेळोन गोंया गाजयले मारगायेचे खतखते आतां तूं कित्याक गरबीत माते चल चल चल
Kangaroo running for embarkation. We run with him, no separation. Everyone in equal motion. Table ticket showing another operation. They're down time. Down time, down time. They're down time. Down time, down time. They're down time. Songan japa japara. Tawatas tai zaisura chimbara. They're down time. Down time, down time. They're down time. Down time, down time. They're down time. Down time, down time. They're down time. Songan japa japara. Tawatas tai zaisura chimbara. They're down time. Down time, down time. Waiter म्हणटा बासबॉय जोड. बासबॉय म्हणटा सर्विस जोड. दोगांयचे मदें चलता गोड गोड टिपींग दिसाक पॅसेंजरूय मारतात पूड. हे धांवताय 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 हे धांवताय 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 हे धांवताय सोंगाच्या फांद्याक पारा. धांवत आसताय जायी सोराची बारा. हे धांवताय धांवताय धांवताय. Down tay, down tay, yeah, down tay, down tay, down tay, yeah, down tay. Songan japa japara, dawatas tay zaisura chimbara, yeah, down tay, down tay, down tay. Boi कसली गमत जाली, भुरग्यांच्यो बोबो आनी उयेली. सगले वाजोंक लागले ताली. गेली न काय ना सोगली गेली खाली. हे धांवताय 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 हे धांवताय 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 हे धांवताय. सोंगाच्या फांद्याक पारा. धांवत आसताय जायीसुराची मारा. हे धांवताय धांवताय धांवताय. आयज केद ना व्हडलो खुशालकायेचो दीस. आमच्या काजाराक आयज केद ना 10 वर्सां सोंपोन गेली ती म्हाका कांयच सोंसमोना. दोनया देवाक हांव आर्गां दिता. म्हाका इतलो बरो घोरकार दिला देखून. कितें उणें आसा म्हज्या लागीं कांयच फाल्त ना. हो पळयात 50 लाखांचो बंगलो. 2 होंडा सिटी, 2 फ्लॅटां, 2 भाटां, 2 भुरग्यां आनी म्हज्या गोरकाराचें सोगटें सूख. म्हजो गोरकार 3 स्टार पुलीस इन्स्पेक्टर. म्हाका गोड ना पूण कायद्याक कडक. ओ कायद्या कडक बायले चयल्या पळक. आव्हानी कितें म्हणटा बाय. तिगे दादोसपणाचो म्हगे काड चावला सोडता. तूं नशिबोन न्हू तूं. देवान तुका सगलें दिलां. देवान तुका कांय फाल्त कोन्ना. आनी देवान तुका फिगरय बरें दिलो मुगो. हांवें मेंटेन केला न्हू तो. कोणूय म्हणटलो दोगां भुरग्यांची माय म्हणून. तूं त्या शिल्पाचे टिप्सान फाट मात मुगो. तुजे मुखार तें प्रियांकाचे पळा लेगीन कित्याक कोंता येता. तिगे घोव बायलां जोड म्हळ्यार हाती मेरी साती मुगो. आसूं तें आतां. तूं आमचे एनिवर्सरीचे पाटे खायलाय न्हय. आतां बसून घे. तुका कितें पिवो काडून दे. आज एनिवर्सरी आनी हेंगे ती म्हजी दिसा पावल काय साहेब. एकलोच कितें उलयताय रे. बाय एक्चुअली मुगो म्हाका तिगे घोवा मेळो जाय आसलें. घोवा मेळोंक जाय. राव आपयता ताका. शाना
तूं बस हांव तुका कितेंच पिवंक घेवन येता. आवय शाना हुंय हेग्या गोवा आनी शाना म्हणपाचें हेग्या गोवा चोयल्या तुम कित म्हणटली हेग्या गो हाती आनी ते नाका नोती आनी चोय म्हाका ही चीट घेवन धाडया ही चीट हेग्या गवा हाती पड म्हटरी हेग्या गवा सगळी भायर जाताली पातकां जडटी आनी चोय हांवूय गव्हर्मेंट सर्वंट आनी हांवूय गव्हर्मेंट सर्वंट पूण एकको डिफरंट इतलेंच हो पुलिसांक काम करता आनी हॉस्पिटलाक काम करता पूण एकको कितू ग्रेस काय रे केळ्या जोड बोंगले रे दोन कार मरे आनी मुको मेल्ल्याको आहा ती फकत एक सायकल जाल्यार ते म्हाका ते चलोवन घेवन दिलोली आनी तिवूय जाल्यार तेंगे त्या पुलीस स्टेशना मुखार देवलो कडेन पळोवचोन वयली बसाय आवय आवय हेगे पाटी मरे आमगे एकलो दिसती पडो फकत दिसती पडटा हांव पळोवूय जाल्यार इंग पावलो तुमी घरा आई हांव दिसा येयलो हांव हिंग बेड न्यूज घेवन येला तुमको कभी देखा नहीं तुम कौन है मैं कॉन्ट्रैक्टर पई तो नवा पुलिस स्टेशन बांधले नी हांव बांधले ते वयर बांधता मोडलो ते वय मडगांव केटीसी नियर द बस स्टँड मडगांव आनी तू कोण रे अरे मॉर्निंग इन्वेस्ट इवनिंग रिटर्न फास्टर देन बैंक इन्वेस्ट 1% रिटर्न 90%. यानी केसो बिझनेस पहिले मोडतो Time D What? Money hard. Dio. Antum Pio. यानी केसो बिझनेस काय इडीडी पावडर असोत म्हाका मुया मारपाक D for drugs. D for development. And D for non-legal. यानी जाते किते आणि तू हांव बेगीन या रे सगळ्या कितें करताय थंय? आयलो Hello everybody. Hello sir. कशे आसात तुमी? चडान चड तुमकां देव बरें करूं. आयज आमच्या वेडिंग एनिवर्सरीक तुम्ही आयज आमकां तुमचो मोलादीक भेट दिलो म्हणून आमकां चड खुशालकाय भोगली तुमकां आमकां हो सांग तूं कोण सर हांव कॉन्ट्रॅक्टर पई सर थँक यू सर you saved my life sir yes you saved my license sir yes otherwise I was falling behind the bar sir sir बांधता सिलिंगाची सिमेंटाची सिलिंग कशी झाली सर झाडकी लेबर इंजरी झाली सर सर आणि एकली मेली सर बट सर यू सेव मी फ्रॉम द कंट्रोवर्सी थँक यू सर सर ओ दाखलाचा गिफ्ट सर या आणि कित्याक घालूंक आसलें सर स्मॉल गिफ्ट सर आयच्या दिसाक या आणि कित्याक घालूंक आसलें तुमी मेळसात थँक्यू आणि तूं सर तुझो ट्रान्सफर माझ्या पुलिसांत धांव आसा पुलीस स्टेशनात जाला देखून धंदो बरो चल्ला मिस्टर त्या खातीर तुका ही धाकटी भेट तुका सांगता ते आयक तुजो धंदो म्हाका लागून चलना पूण तुजे खेळगडी बरे चलतात ताकाच लागून तुजो धंदो बरो चलला तुजे असल्या खेळगड्यांक आमी सदांच आमचो तेंको दिवंक जाय चोय ओ कोत्ते भाशेन गोंयची फुटबॉल टीम ही सपोर्ट कोत दिसना पडक्याकाराक कोत म्हण बरें जालें आणि तू सर आमच्या बॉसान तुका नोमी नियर BMW कार दिल्या ही गेल्या चावी BMW ती आनी कित्याक घालूंक जाय आसल्यो अरे आमच्या बोंगाच्या मुखार दोन होंडा सिटी सुकोवंक घातल्यात चलयतलो म्हणल्यार आमकां बिलकुल वेळ ना तरी आसतना थँक्यू म्हणून सांग तुज्या बॉसान ओके सर आणि तू सर हांव रायकर भांगर शेट तुवें दिली ती वांगडाचो जोग आनी कांकणां ह्यो पळय पॉलिश करून घेवन येयला हा वय पळय ती तुज्या हाती दिता थँक्यू सारकें आतां बरी जाले पॉलिश एक सांग तुज्या बापायक सांग हांव इन्स्पेक्टर म्हणटकच तुजे पयशे हांव रोखडेच 6 म्हयन्यांनी धाडून दिता डोंट वरी जालें बाय यो न्हय आजच्या वेडिंग एनिवर्सरी दिसा या आमी
होय होय थँक्यू शाना थँक्यू पयला तुमी म्हजो करतात इतली बरी कामां करता ताका लागून ताका इतले लोकांनी दिवपाचा घे बाबा ते गिफ्ट गांवच्या लोकांक दिलें न्हू हो गिफ्ट दोतोरान दिला ये आनी कितें चोय मरे वगत करून कितें शाना पळयता कितें स्विडाक कांय वय दोतोरान म्हाका ब्लड चॅक करून म्हणून सांगलेलें ताचो रिपोर्ट रिपोर्ट आनी कितें येयला रिपोर्ट व्हडलेशें कांय न्हू थोडीशी डायबिटीज आनी कोलेस्ट्रॉल वाडला पळय रिजल्ट ऑफ ऑल सीन पथकांची गांथून Good evening, everybody. Good evening. Tu कौन? Central Bureau of Investigation, CBI Inspector Hillary Lima. CBI? आणि आमच्या वेडिंग अॅनिव्हर्सरी दिसाक आमच्या घरान? ओय, तुझे आरोप आसात? तू ब्रायब घेता म्हणून? ना. फाटी फेक करन्सी सांपडलेली ती तुवें अर्दीच डिक्लेअर केल्या म्हणून? ना. चोरयेचो माल सांपडटा तूं अर्दो नाटक करता म्हणून. इतकेंच न्हय, अंजुना, बागा, वागातोर हांगासर सांपडलेले ड्रग्स तुवें पुलीस लोकांतले काडून इस्रायली ड्रग पॅडलर आताला हाका विकल्यात म्हणून. गॉमेस माजराचो सोपुल्लो पिलो समजता आपले दोळे दाखोवन दूध पितोच आपला कोणेच पळोवंक ना म्हणून अशी गोश्ट तुजी कितें सोत आनी कितें फोट आता सगळें घोमोन येतलें. पूण सर आमी सांगचो Everything will come to light. The government is paying top salary for every government servant, and yet our police are corrupt. If the government is paying 6 salary and you still take commission, you take bribes, what's wrong with you guys? You in fact earn money more than the people who are working abroad. Shame on you. Sir, I'm not son, sir. I'm doing my duty very honestly, sir. Yes, sir. Go ahead. Yeah, Gomez. Sir, I'm innocent, sir. I'm innocent, sir. But yes, so like it, sir. आवाज नीचे. किती सोत आणि किती फोट. आमच्या आवाजात भितर सुधरतले ते आमकां घुमतले. तुका दिसता आपण चोगचोगीत आरत्याच्या घरात राहून भायल्यान फातर मारून हे समाजाक दुखयतलो म्हणून पण जळा जावप ह्या गमेश त्याच काळाची आरशा फुटोवन तुझ्या दोळ्याक लागून तो कुड्डो जातलो गमेश पॉलिटिशियन आणि दुडवाच्या दबावान तू ह्या समाजाक जायतें दूख दिला पयशाचे आशेक लागून ह्या समाजाच्या गरीब लोकांक तुवें जायते त्रास केल्यात हवालदार कितें मेवला सर एम्प्लॉय एक करन्सी मेवला सर What currency? Report code. Okay, sir. Sir, कितलेच तुळू अरे yes ते अर्तुराचे भांगार सर Arthur? Yes, sir. Is this your gold? Wait, sir. Hey, Bangar Moshe, sir. Door. Thank you, sir. Thank you. Hey, Gomez, you are under arrest. No! Havaldar? Yes, sir. Dorat taka. Okay, sir. Eh, सगळे किती सोडात बघा सोडात बघा सोडात बघा सोडात बघा किती आता सगळे घर जातले रिके इंस्पेक्टर उगडास आसा तुका आयज तुज्याच पाटकाक लागून मोचे गोरकान मरून गेली आणि हांव चोर नासतना तुवें चोर म्हाका केलो पूण फाल्यां कागदाचेर हेडलायन येतली कायदो सांबाळटात तेच व्हडले चोर म्हणून No, sir. Sir, म्हाका लॉजिंग घालू नाकात सर म्हाका लॉजिंग घालू नाका एक्सक्यूज मी सर ए रावत म्हजी पार्टी सोदता तुम्ही पार्टी सोदली चला चला चला
पांच तारखेर सेतेंब्राचेर संसार बोल्लो काळोखान संसाराचे जोटे दिवले गिरासली मोना सगळ्याची भीती आपले साले देवाच्या वावरान मस्त्यार पडलेल्या ओनोत भुरग्या चिवूंक दिले वरान माद तेरेसा तूं आवय गोरिबाची लाचारांच्या लाचारांतली सेवा तुवें केली कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक मोगान वेंगयताली तुज्या ओसली आवय सोदल्यार मेवची नायांनी आगोस्ताचे 26 तारखेर 1910 वर्सां दिवस सुपुलो जल्मलो आल्बनाच्या स्कोप गांवांत 18 वर्साचे पिरावेर गेली तुलो रेटो मोनान 1930 वर्साक तुवें पावोंदुलो भारतान गोरिबाचें दूख पळयलें दोळ्यांनी तेच बाराबोर देवाचो ताळो सादलो तुज्या कानांनी 5 रुपया घेवन हातान बायसोली कोवेतांतली तुवें सुरू केली मेशिनरीज ऑफ चॅरिटी तेरेसा तुज्या मोना संसाराक कुलो सालो संसाराचो सगलो लोक तुज्या मोनाकाची जालो जाणटे बाबडे आयज रुदोन करता दुखांताची कोण पुस्तलो पूण तुवें केलो वावर माद सोदांचो मोरुतलो पालका रावोन माद तुका निमाणो सालामात जिविसांतीन आमकां मेवली रोजनाराक दिन वाजता स्वर्गांतान आशिर्वाद पावतोच कांतारां मोजी मागता आल्ताराचो मान माद तुका फावो जावं कावंडेता पालका रावोन माद तुका निमाणो सालामात जिविसांतीन आमकां मेवली रोजनाराक दिन वाजता स्वर्गांतान आशिर्वाद पावतोच कांतारां मोजी मागता आल्ताराचो मान माद तुका फावो जावं कावंडेता
Primetime TV. Rajan Narayan reporting for Prudent TV 24/7 Goa. This is the first time in the history of Goan politics a live debate has been conducted, and I'm reporting from Kala Academy, Panjim, Goa. The debate is between one of the veteran Congress politician in Goa, Mr. R.V. Naik, against a relatively unknown politician who had never tested any politics in his life. He is contesting, but the chances look bleak. The chances are not good as per the latest opinion poll by Herald Goa. R.V. Naik, as you know, is a veteran politician who's been the Chief Minister of Goa as well. And today, he is presently the Home Minister. He's got the media, he's got the power, he's got the police force, he's got the electronic media as well with him, and he is hands down to win this election. For the first time, as I've said in the beginning, Goa going live to all the metropolitan cities of India. That's Mumbai, Bangalore, Chennai, and New Delhi. For the first time, Primetime TV. I would like to call upon Mr. R.V. Naik on my right-hand side. And I would like to call upon Mr. Arthur De Silva on my left. Before I start, let your debate start with the topics we are most concerned about, not your personal topics. Let the debate begin. कशा आसात तुम्ही? बरे आसात न्ही? हा, ही जी पद्धत गोंय आसा ती अशीच उरपा जाय. ही पद्धत चलता, चलतली, रावतली आनी धांवतली. पूण ही पद्धत आमगेली अशीच उरपा जाय. अरे आयकात, आयज शिक्षणाहून बड चड आसप चड गरजेचें. डेव्हलपमेंट करपा नाका. डेव्हलपमेंट करपाक पयस जाय. देखून आदी हांव सीएम आसलो, आतां हांव घरा मंत्री. तुमगेल्या घरां कितें ना, कितें उणें आसा तें ही मिटींग जातकूच म्हाका भायर मेळात. हांव सगळें तुमकां हाडून दितां. आयज काल कोणूय इलिसांव बसतात. अरे इलेक्शनाक बसपाक थोडी म्हायती आसूंक जाय. शेमलेस इलेक्शनाक बसतात. म्हजें नांव आर्थर डी सिल्वा. मास्टर इन पॉलिटिक्स म्हणचे एमएची पदवी हांवें मेळयली. घाणयारा पॉलिटिक्साची म्हाका संवय ना आनी घाणीकूय भोंवपाची म्हाका संवय ना. पूण गोंयची उदरगत कशी करची, गरीब लोकांक आपलो हक कसो मेळोवन दिवचो आनी सरकार कसो चलोवचो आनी तशेंच गोंयचें डेव्हलपमेंट कशें करचें हाचें म्हाका शिक्षण आनी ज्ञान आसा. डेव्हलपमेंट? अरे डेव्हलपमेंट कसलो उरला करपाचो? डेव्हलपमेंट केलो आनी करीत आसा. नातर पळयात, हॉटेल इंडस्ट्री हाडली, इंडल स्टेट हाडली, कॅसिनो हाडलो. हाडूंक ना? हाडले, सगळे हाडले. आनी आतां पुर्तुगेज पासपोर्ट हाडली. हांव मानता तुमी हॉटेल इंडस्ट्री हाडली, इंडस्ट्रियल स्टेट हाडली. पूण तूं म्हाका सांगशी त्या हॉटेल इंडस्ट्रीक आनी इंडस्ट्रियल स्टेटीक कितले गोंयकार नोकरी करतात हाचो जबाब आसा तुज्या लागीं? एकलोय तुका गोंयकार मेळचो ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींत, जावं कॅसिनोंत, जावं हॉटेल इंडस्ट्रीक. रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड आनी वोटींग कार्ड नासतना ह्या कितें खबर आसा? वो खंय रावता? रावना. वो खंय सर्वीस करता? करना.
म्हणटकच म्हज्यानी आनी तुमच्यांनी हो गोंयकार म्हूण कशें म्हणून जाता. अरे हॉटेल इंडस्ट्री हाडलीसान तुमगेले भुरगे एक्सपिरियन्स घेवन बोटीर पावले, क्रूज लायनीर पावले, परत येवन भाटां घेतली, बंगले बांधले ना, होंडा सिटी घेतली ना. हो डेव्हलपमेंट न्ही. हो डेव्हलपमेंट गोंयच्या पोरजेचो न्हय, पूण हो डेव्हलपमेंट जावन आसा तुमचो. गोंयकारांनी परदेसांक जोडपाचे आनी गोंय हाडून मोडपाचे, आनी गोंयकारांनी मोडलेल्या पोशांच्या कुस्तार तिजोरींतले पयशे तुमी जाय तशे तुमकां जाय तशे मोडपाचे. हेच जावन आसा तुमच्या असले चोराचे डेव्हलपमेंट. आमकां बेश्टे चोर म्हण नाका, आमकां चोर म्हणीन नाका. हो चोर म्हणून हांवें हाका धरून भितर उडयल्लो. होय, तुज्या चोर पुलिसी सांगात आनी म्हाका धरून भितर उडयलो, आनी हांव चोर नासतना म्हाका चोर केलो. म्हजे कोश्टाचे दुडू आनी भांगर काडून घेतले, आनी तेच दुडू अर्दे पोत्यांक घालून तूं घरा घेवन गेलो. हे तूं विसरलो? Gentlemen, the whole of Goa is watching this. The whole of India is watching this. Please mind your language. As I've said in the beginning, no personal topics. Bring up the issues we have today. ओके 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 आजची तुम्ही ऐका नाका. वो कितें उलयता धुमकेचेर. अरे पुर्तुगेज पासपोर्ट हाडली, जाका पासपोर्ट करपा जाय. तेणे आपले बायल भुरग्यांक घेवन युरोपा फिरून येवपाचें, नातर गोंया सोडून इंग्लंडाक आनी युरोपाक वचून सेटल जावपाचे. हो कदी व्हडली डेव्हलपमेंट रे. मारात ताळयो. होय, गोंयकारांनी गोंय सोडून पुर्तुगालाक आनी इंग्लंडाक सेटल जावपाचे, आनी तुमी गोंयाक हात दाखोवन गोंय पकडून हावपाचे. गोंयकारांनी परदेसांक जोडपाचे, आनी तुमी ते दुडवाच्या कुस्तार हवाला कॅश ट्रान्झॅक्शन करपाचे. अरे हवाला हो कसलो हवाला रे? हवाला गोंयकारांनी दुडू जोडलेले तुमच्या दलालांनी इंग्लंडाक युरोपाक रावून ती फॉरेन करन्सी घेवपाची आनी स्विस बँकांक डेपॉझिट करपाची. उपरांत तुमी चोरलेले दुडू तुमच्या एजंटींनी तांच्या फॅमिलीच्या मेरेन ते पावोवपाचे. मागीर जाले न्हय ब्लॅक असले मनी वायट. अरे हे कसले जापू. म्हाका काही सोजमो येवंक ना. तुका सजमाल रे ना? तुका सजमायला ना? म्हाका दिसता तुमच्या माथ्या वयल्यान गेलो म्हणून. आतां कितें आहा, हांव ही सोर 108 सर्वीस हांवें गोंय सिरीज चालू केली. हांव मानून घेता तुमी 108 ॲम्ब्युलन्स सर्वीस सुरू केली, पूण त्या ॲम्ब्युलन्स सर्विसींक जे अटेंडंट आसात, जे मेडिक आसात, तांकां कोंकणी येना, पूण ते तेलुगू, उर्दू ना तर मल्याळम उलयतात. होच प्रश्न जेन्ना आमी होम मिनिस्टराक केलो, होच प्रश्न जेन्ना आमी हेल्थ मिनिस्टराक केलो, तेन्ना हे मिनिस्टर म्हणटात गोंयकारांक फावो तें शिकप ना, देखूनच त्यो सर्विस्यो आमी भायल्या लोकांक दिलात म्हणून. पूण हांव म्हणटा हे सर्विस्यो भायल्या लोकांक दिलात फकत तांची बोर्सां भरोवप. अरे तुम्ही आनी कितें ताळी मारतात? वो जबाब हेल्थ मिनिस्टराक विचार, म्हाका कित्याक विचारतात रे? वय वय सारकें तुजें. 6 म्हयन्यांनी तुमी रस्त्याक दामोर घालतात, आनी 6 म्हयने सोंपच्याच आदीं थंयसर फोंड पडून कितलेशे आमचे भुरगे मरून वेतात, कितल्योश्यो फामिल्यो दुखांक पडटात. जाल्यार ह्या चुकीक कोण जबाबदारी? हांव जबाबदारी? हाका सेव गोवा PWD मिनिस्टर जबाबदारी. होय, आनी अटलाक सोडूंक आनी पुलीस स्टेशनार ड्रग्स दवरलेले काबडांक लॉक केलेले ते चोरूंक कोण कोण जबाबदारी? ही भानगडी हांव ना. तूं ना? तूं तर होम मिनिस्टर आसलो. होय, हांव होम मिनिस्टर आनी आतां पर्यंत होम मिनिस्टरूच आहा. तुमगेल घरांत नोडा उदक येना? म्हाका सांगात, हांव धाडटां. तुगेल दारा मुखार लायटी हांब आहा, ताका लायटी बाल्ब ना? म्हाका सांग, हांव घालतां. तूं टोर्नामेंट करता रे? म्हाका सांग, हांव स्पॉन्सर दिता. वो 1 तियात्र घालता, हांव 2 घालता. पावसां भोंवपाक छत्री कापत जाय, हांव दिता. आतां इलेक्शन लागीं आसा, मोटरसायकल तरी आहा तुमचे लागीं. पेट्रोल घालूंक नाका? पेट्रोल घालात, बील हाडून म्हाज्या पांयाशी उडयात.
अरे उरले कित्याक गोंयकारांक गोंयकारांक उरली ती फकत फेणी जाय तितली मारात आनी जाय ती निंदात जाय तितले खायात आनी पियात आनी बील हाडून म्हाजे लागीं दियात हांव सांगतात तुमगेले गोंयांत हेच राजकारण आमकां गोंयकारांक जाय आमचें पोट भरल्यार पुरो आपसुवार्थी आमी गोंयकार आमकां दुसऱ्याचें पडोंक ना देखूनच हे मंत्री आपूण आमचे राखणदार आनी आमी पब्लीक ह्या मंत्र्यांची गोरवां म्हणून सजमतात कित्याक जशें आमकां आमुडटा तशें आमी वेतात आनी परत परत आमी ह्याच चोर मंत्र्यांक निवडून हाडटात टुडे each and every youngster is saying politics is dirty but the fact is politics is not dirty but the politicians are dirty and we need to clean this mess गोंयकारांक गाणीक भोंवपाची सुय जाला पूण गाण नितळ करपाची सुय ना इतकेंच न्हय आयज गोंयकारांक कांयच खबर ना मंत्र्याक इतली दुडवांची आस जाला त्या आख्याय फामिलीक इलेक्शनाक बसून सोदता पूण हांव म्हणटा ह्याक्याय फामिलीक इलेक्शनाक बसूंक आनी कॉन्स्टिट्युशन जितल्यो कॉन्स्टिट्युशन आसा त्यो वांटून हें तांचें पांयचें बेस ना तें गोंय आमचें एकलो म्हणटा नावेली इज फॉर मी बेनाळी इज फॉर माय डॉटर कुंकोली इज फॉर माय ब्रदर सांगे इज फॉर माय नेफ्यू आनी कासावली इज फॉर सन इन लव लॉज आमकां गोंयकारांक लॉज आमी शिकलोले मनीस जालात मुणकार आनी अंगुठा शाप जालात भाटकार आदोगादांक डॉक्टर आसात बिझनेसमॅन आसात तांकां तर ह्याच अंगुठा शापूच जाय कोणाक नाका आदोगादांक तर बरो सरकार मेळ्ळो जाल्यार केश्यो मेळच्यो ना जोरी तर डॉक्टर हात लावंक 300-400 रुपया घेता हाचेरय बंदी पडटली बिझनेसमॅन सेल टॅक्स इन्कम टॅक्स भरीत नात गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून पळयात कितले गव्हर्मेंट ऑफिसांक सर्वीस कोत्तात ते 11-12 जालीं तरी ऑफिसांकूच दिसना वर्साक 6 म्हयने लीव घेतात आनी म्हयन्याक 80,000 पगार जोडटात आमच्या गोंयच्या बायलांक तर पॉलिटिक्साचें पडोंकूच ना कित्याक पडटलें परदेसांक गोरकार सर्वीस कोट्टात जाय तशें दुडू धाडटात आनी बायलो आमच्यो जाय तशें दुडू मोडटात पूण ह्या बंदेचेर आमी घालूंक जाय एक बंदी आनी ह्या चोरांक नीट रस्त्यार हाडूंक जाय ना तर पळयात कशा परी पब्लीक मनी हे आमचो वेस्ट कोत्तात ते फाटीच मंत्री आपलें नांव जोडूंक माजोडा तावन तांणी ट्रेन धाडली वालांकिणी आनी आमी पिशे कशे त्या ट्रेनीन बसून घुसत रावले आमचे पयशे म्हणून आमकां खबर ना फकत इलेक्शनाक वोट जावंक जाय म्हणून ते कितेंय कोत्तात आनी आमी तांच्या फाटल्यान धांवतात म्हज्या भावांदो आनी भयणांदो आतां इलेक्शन लागीं आसा हांवें कितें सांगूंक जाय तें सांगलां आनी सांगूंक गेलो जाल्यार सांगून वेळूच सोंपचो ना कारण तितलो आमकां वेळ ना सांगूंक इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं I must agree. Who has given the best speech here? But it's not up to me to decide who is the better candidate. It is up to you to decide and vote for the right candidate in the forthcoming election. But, excuse me, Mr. Arthur, you have given a wonderful speech here. Thank you very much. You probably turned the tables here. Thank you very much. What about the fee of the channel? What about the money for the channel? What about my fee? Are you going to pay me now or later? अरे तो कित दितलो तागेल बडसां कितें आहा म्हणून येलापा अरे तूं हांगा लागीं आसा ताका एक 20,000 उडय ताच्या पांया लागीं ताका वचती चॅक हाडल्या चॅक दिवं शकता साइन मान दी ताका चॅक साइन हे साइन मारी आनी दी ताका हां चॅक मोकळे सर Is this working? Of course. I'll check in the crew office. Everything is working. Arthur, if you don't have money, why are you contesting this election? You need money for everything. For campaigning money,
to newspaper ads, for TV channel ads, you shouldn't be contesting because if you don't have money, you stand no chance. बाबा तुवें म्हाका एकदम बरो प्रश्न केलो पूण म्हजो एक प्रश्न तुका तूं बराक हसन ओबामा काका वळखता कोण गदाफी ना बराक हसन ओबामा Oh, I know him. He's the president of America. वोय तो प्रेसिडेंट पूण तो प्रेसिडेंट जावच्या आदी म्हज्या सारको एक सादो कम्युनिटी वर्कर आसलो शिकपान हुशार आसलो मास्टर इन पॉलिटिक्स ताणें केलोलें आनी तो बरो एक निवळ मनीस म्हणून गांवच्या लोकांनी ताका सपोर्ट केलो गांवच्या लोकांक दुडू काडून ताका इलेक्शनाक बसयलो आनी तो इलेक्शन जिखलो आनी अमेरिकाक ताणें काळ्या मदो पयलो प्रेसिडेंट जावन इतिहास घडलो पूण अशें गोंयांत केन्नाच घडचें ना फकत हे चोर मंत्री निवडून आयलात ह्या फुडें येतले आनी सदां तशेंच घडटलें कालूय त्या मंत्र्यांनी चोरला आयजूय ते चोत्तात आनी हे फुडेंय चोत्तले हाका गुन्यांवकारी आमी ना तर पळयात हाय कमांडाक धमकी दिवन आयज एकाच फॅमिलीक 4 तिकेट्यो मागतात जाल्यार आमी कितें म्हणूंक फावो हाका राजकारण म्हणटात हाका पॉलिटिक्स म्हणटात तेच पॉलिटिक्सांक हुशार तांकांच पॉलिटिक्स सजमता आनी आमी शिकप आहलोले मनीस भोटे आनी शिकप नासलोले जाणा आसा तुमच्या लागीं जबाब म्हाका दिसना नाजाल्यार आमी कितें म्हणूंक फावो हे पॉलिटिक्स न्हय हे राजकारण न्हय पूण हांव म्हणटा हे म्हणून गुंडाराज अरे नाकार बशिल्ल्या मुसाक दावडांक कापासतात ना वो आनी म्हाजे फुडें कितें इलेक्शन जिखतलो चलात घरा आणि आमच्या मतदाक निवडून काढात वर्सांनी गोंडेराका गोंया मोरे आयलो गोंया पडून पाळ्याची टॅक्सी घेवन भोवलो सोयऱ्यान दायराक मेवलो खुशाल बरी जालो पूण गोंयची परिस्थिती पळोवन राना मोरे सांडलो कितें रे सायबा गोंयचो सगळो वेपार पोरसांक गायले पयशे ना पावण मोडून लाचार पायली सोसोर गोंया मोडली गोंया केलें पोशार गोंयकार सगळ्यांक सोडून गेल्या कितें गोंयचो फुडार रे सायबा गोंयचो सगळो वेपार पोरसांक गायले पयशे उरना पावण मोडून लाचार पायली सोसोत गोंया बोलली गोंया केले पोशार गोंयकार गोंया सोडून गेल्यार कितें गोंयचो फुडार हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सोगोट आमी बाई सगळ्यांक तुमकां प्रश्न करता खंयची पार्टी जाय शशिकाला खंय उठल्या खंय दिताई शशिकाला जाणून दड कोदिका दिखाई एलिसावा लागीं येता कोणाक वचून मारचें कितें तरी बारीक चिंता गोंया बरें करचें साडी सोरो सुत्री घेवन लोकांक न्हय रे बोलचें पयल्या सांगता म्हाका लोकांक निवडून न्हय रे हाडचें एलिसावा लागीं येता कोणाक वचून मारचें कितें तरी बारीक चिंतून गोंया बरें करचें सोरो सुत्री घेवन तुमी लोकांक न्हय रे बोलचें पयल्या सांगता आंगाडी मोत्र्यांक निवडून न्हय रे हाडचें सगळ्या लोकांक सांगता जाते घेवन तयार रावाय मोता मेकून गेलो तो पोतय जाता गोंय मोता मेकून घेवन मनीस जाला सवाय चत्रायेन मोत मारून नव्या मनशांनी पळोवन काडाय शेमाय सांगो आदले मनीस म्हणून शाणी कोणूय ते मंत्री जाता गिन्याना म्हणी शिकप आसले मनीस जाता जाता पोरी मोनी शिकप नासले आनाड मनीस मंत्री जाता सुणी शेमाय सांगो म्हाका आदले मनीस म्हणून शाणी कोणाय ते मंत्री करता गिन्याना म्हणी शिकप आसलेले ओगी रावतात सारल्या पोरी मोनी शिकप नासले आनाड मनीस मंत्री जातात सुणी
सांगू ना हांव 100% जिखतलो म्हणून जिखून दाखयले आत पळयात हात कित्याक उपकारता हांव सांगता हात दाखोवपा उपकारता हात दिवपा उपकारता हात घेवपा उपकारता हात येवपा उपकारता आणि जायत काम करपा उपकारता हाताक दिलो हात आणि आडतुराक आमी दिलो गात भुरग्यांनो ऐकात तुम्ही माझी सांगाता आशिल्ली म्हणून आयज हांव परत निवडून आयलो हांव तुमकां केन्नाच सांडपा ना तुम्ही म्हाका सांडनाका आनी हांव तुमकां सांडना आम्ही जिंकले परत इलेक्शन आम्ही जिंकले आतां सरकारान केलो आमकां जायत निवडपाचो आनी जायत तेन्ना आमकां नाच करून निवडपाचो देखून तुमकां जाय तें करात तुमचे फाटल्यान हांव आसा घेवपाची गरज ना सर सर ही पळय आर्तुराची चोली येता इलेक्शना टायमार म्हाका कसलो संताप दिवन लोकां फुडें कसली लज केली आतां पळय चोरोप घास मारना चोरोप दुखयल्यारूच घास मारता जाणा मरे तुमी तुमी सगळे भुरगे हेज्यात काय ना मरे तुमच्या इतले कूड आहात गेली त्या भायर लागता फायदे घे पांय काड चलात वसात करात इज्जत का फाफडा हांवें डॅडीक सांगलोलें तें डर्टी पॉलिटिक्स आमकां नाका म्हणून पूण डॅडीन म्हजें आयकोंक ना डॅडी इलेक्शनान बसलो आनी हारलो वेतातूय लोक आमची नांव पेडेर करता आनी मागासावां करतात खरेंच तें इलेक्शन आमचें असल्या गरिबांक न्हय तें इलेक्शन फकत त्या चोरांक My name is Caesar, Caesar की जवानी जवानी का आधार कोणच पावतो ना सीझर ओ आता तुझा घेतला गात सीझर जरा कोळे वाला फार आम्ही मारला कोळे तुवेन होय डॅडी कित्याक तुवें चिखलाचेर फातोर मारून चिखल तुज्या आंगार घेतलो आतां कितें जातलें डॅडी कित्याक तुवें ताचो खून केलो बाय आका खून म्हणूनात पूण आका पुंडी म्हणटा बाय म्हाका एक सांग शेतकार शेत रोयता आनी त्या शेतांक 10 किलोच्या सुवातेर सगळो नेर गिरासता तेन्ना आमी कितें करतात बाय तो नेर काडून आमी भायर उडयतात वय बाय त्याच पोरी आंब्याक बेंदोल जाली म्हणटोच आमी बेंदोल काडून भायर मारतात कित्याक त्या आंब्याक बरी फळां जावंक जाय म्हणून मोनचे बरे आंबे जावंक जाय म्हणून डॅडी तो एक मंत्री एक सरकार वय बाय आमी आमचो होक दिवन हे मंत्री आनी आमदार विचून काडटात पूण बाय हे मंत्री न्हय मंत्री म्हणजे बाय देशाचे कारभारी पूण हे मंत्री जालात देशाचे रायबारी बाय हे मंत्री न्हय हे जावन आसता शेताक लागता तसली कीड असलीच कीड आमच्या गोंयाक लागला आनी जेन्ना कीड लागली म्हणटोच आमी एकाच दिसाक वखद मारून शेताक काबार करतात ती कीड त्याच परी ह्या मंत्र्याकूय काबार करूंक जाय हांवें एकल्याक मारला पूण उरलेल्या 40 जाणां कोण न पळयत करतलो बाय जेजूची बरी खबर बरोवंक गेलो जाल्यार आख्खोय संवसार पावचो ना म्हणून पळयत पुस्तकां बरयलेलें आसा पूण हांव म्हणटा बाय जर तर ह्या मंत्र्यांची वायट कर्तुबां बरोवंक गेलो जाल्यार हो आख्खो संवसारूच न्हय पूण ह्या की युनिवर्स लागून पावची ना म्हणून बाय आयज जे कितें म्हज्या तकल्यांक आसलेलें हांवें समाजाच्या मुखार हाडलें समाजाक दाखयलें आतां समाजान चिंतपाचें पयशे घेवन वोट मारपाचे
वो 40 आमदारांक नपळत करपाचे कसलोच आमचो वेपार जावन आसा. पळयात पुलीस पासून हांगासर पावत ना, सदांच ते लेट. हांवें ताका मारलो पूण पुलिसूय ना, त्या पुलिसाचो पत्तोच ना. हेच आमचो देश. कितें म्हणपाचें? पुलिसीक पळयात, हे पुलीस दांडो घेवन म्हाका अरेस्ट करूंक आयला. हे पुलीस चोर चोरून वेतच पुलीस पावतात. चोराक धरूंक न्हय, पूण चोरान सोडलात ते आपल्या बोळसांनी भरूंक. हेच पुलीस कोणूय मेलो जाल्यार उपरांत पावतात. मेला त्या मनशाचो पंचनामा करूंक न्हय, पूण ताच्या आंगार भांगार, दुडू ओर हेर मोलाच्यो वस्तू मेवतात त्यो चोरूंक. इन्स्पेक्टर, आतां म्हाका अरेस्ट करूंक कसलो फायदो? म्हजो तियात्र सोंपलो. चल या घरा. चोकी जॅक, तुवें आयज बऱ्यांतलो बरो तियात्र हे पोर्ट्रेट करून दाखयलो. चडांत चड देव बरें कर तुका. आनी तुमच्या कलाकारांकूय चडांत चड देव बरें करूं. कितलो आपलो मोलादीक वेळ ताणें पिड्यार करून हो तियात्र माचयेर हाडून लोकांक काडलो. हो तियात्र म्हाकाय लायक जालो. हांव तियात्र पळयतालो. हो तियात्र ह्या ऑडियन्साक लायक जालो आसतलो. पूण जोकी जॅक, इतले आमी सगळ्यात माचयेर हाडटात. आतां इलेक्शनां येतात. आमी ही बऱ्यांतली बरी दाखोवन तुमच्या आमकां दवरल्या. पूण तुका दिसता जोकी जॅक, हो लोक पळोवन घेतलो म्हणून? जेजू काल आसलो, आज आसा आनी फाल्यांय आसा. मंत्री काल आसले, आज आसात आनी फाल्यांय येतले. तियात्र जाय ते दाखोवन गेले, आजी तियात्र दाखयलो आनी हेजे फुडेंय तियात्र आमी दाखयतले. पूण इतलो सगळो आमी विनोद करून पब्लिका मुडें हो तियात्र आमी दाखोवं, तुका दिसता पब्लीक आपलो गिन्यान उजार करून फुडल्या दिसा बरो मंत्री निवडून हाडटलो म्हणून? म्हाका जाल्यार दिसना. म्हाका दिसता हो आमचो वावर सगळो निर्फोड जातलो. ना तर पळयात, हो पब्लिकाक विचारतना इतले सगळो आमी दाखोवन कोण घेता म्हणून? कितले पोरजेक सांगले तो आदल्या मोत्र्यांक उलतालो. 5 वर्सां निवडून हाडून मोत्र्याक दितात हो. तियात्र सोंपोवन घराब येता, तोरूय गिन्यानार काडो. पालकार बोबाव मात्ता अशें कोण घेता उडोवन. पालकार बोबाव मात्ता अशें कोण घेता उडोवन. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.